जुवारीनगर नव्या बाजाराचें काम पुराय जालां खरें, पूण हो बाजार लोकां खातीर उक्तो करपाक अजून मुहूर्त मेळना। बाजाराची ही नवी इमारत तळीरामांचो अड्डो जावन रावल्या। आलाशिरो नाशिल्ले थंय राबितो करून रावल्यात। ते भायर साबार घडामोडी थंय घडटात। पळयात गोवा 365 चो स्पेशल रिपोर्ट। गोंय सरकारातर्फे जायते प्रोजेक्ट्स करतात। इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटच्या वाटेन खूब मार्केट्स तशें बांदतात आनी अशेंच एक मार्केट हा जुवारी नगर आनी हे मार्केट बांदला लोकां खातीर, पूण बांदला खरें पूण अजून मेरेन उक्तावण करूं ना। 2016 वर्सा चीफ मिनिस्टर आसलो पार्सेकर साहेब आनी पार्सेकरा उपरांत आतां पर्रीकर येयलो, पर्रीकरा उपरांत आतां प्रमोद सावंताचो सेकंड टर्म चलो, पूण ह्या 2016 अजून मेरेन हे मार्केट कंप्लीट जाला 98%, पूण अजून मेरेन ओपन जायना। परिस्थिती अशी हा की हे टोटली लॉक्ड हा, हातून 98% काम जालां आनी हांगा यूज करता ते फक्त सोरो पिवपी मनीस। हांगा दीस रात हांगा सोरो पिवपी मनीस बसतात, तशें हांगा बॅगर्स येवन बसतात। तुम्ही पळोवं शकता हांगा सामान उडयल्ल्या बोकड्यो, हांगा बोकड्यो बांदून दवरतात। आतां हे मार्केट हा काय बोकड्यो बांदपाची जागा हे कळना। हेचेर केन्ना तरी सरकार जावं हांगा पंचायत हा जावं MLA हा हो केन्ना लक्ष दितलो हो मोठो प्रश्न हा। हांगा रेलिंग जे लोकांच्या पैशांची टॅक्स पेयरांच्या पैशांनी जे बांदलेले हा, वेदर दीस टॅक्स पेयर्स मनी वील बी यूज फॉर द पब्लीक हो एक प्रश्न हा। कित्याक रेलिंग्स ऑलरेडी तोडलेले, फाटल्यान जे प्रिमायसीस हा टोटल टॉयलेट जाल्लो आसा। करोड्स ऑफ रुपीसांनी हे जे मार्केट बांदलेले हा ते आयज टॉयलेट म्हणून यूज करतात। सो वेदर ऑथॉरिटीज वील टेक एक्शन आनी हे जे लोकां खातीर चिंतलेलो जो इतको पैसो आनी इतको मार्केट हे वेदर दिस वील ओपन फॉर द पब्लीक ऑर दिस मनी और जो पैसो हा हो वेस्ट वयतलो हो लोकां फुड्यान प्रश्न हा। अभी इनॉग्रेशन उसका फाउंडेशन जो है 2016 लगभग 15-16 में हुआ था। नाउ इट इज़ नियरली अभी 6 साल हो गया है और इतने टाइम में मुझे लगता है कि वो मार्केट कॉम्प्लेक्स फंक्शनल होना चाहिए था और उसका फ्रूटफुल यूज़ होना चाहिए था, जो नहीं हुआ है। उसमें आप गवर्नमेंट का इनएफिशिएंसी या हमारी MLA जो थी वो उतना एफर्ट्स नहीं डाल पाई कि उसको फंक्शनल कर पाई। ये तो इतना टैक्स पेयर का पैसा उस पर लगा हुआ है और इतना टाइम, मुझे लगता है कि 6 साल बहुत बड़ा टाइम है कोई भी एक ऐसा मार्केट कॉम्प्लेक्स को फंक्शनल करने के लिए। सिमिलर सिचुएशन आप देखेंगे तो कोतवाली मार्केट कॉम्प्लेक्स का भी ऐसा ही कुछ ऊपर नीचे हुआ है। जो एक्चुअल उसका जो यूज़ है, टैक्स पेयर का जो पैसा लगा है उसका जो एग्जैक्ट यूज़ है वो नहीं हो पाया है। सो आप अभी क्या प्रपोजल डालोगे? प्रपोजल मतलब मैंने अभी सिस्टर जस्ट कल उनका ओथ सेरेमनी हुआ है, उसके बाद में इस मीटिंग है अभी पंचायत का 29 को। तो मेरी अभी जो लोकल पंच मेंबर है जसिया वो अपनी मीटिंग में इस प्रपोजल को डालेगी कि उसको क्या यूज़ किया जाए और उसका जो बेनिफिट है जो टैक्स पेयर्स जो लोग हैं और सराउंडिंग रेजिडेंट्स जो है उनको उसका बेस्ट यूज़ हो जाए उस बिल्डिंग का। प्रोजेक्ट हाडलेले म्हाका 10 ते 15 वर्सां पयलींचे प्लॅन केले प्रोजेक्ट, म्हाका अजूनय ते कंप्लीट जावना। एक खंडर जावन पडले की हेजे पयलीं म्हाका 2 वर्सां पयलीं आमी जेन्ना आवाज केले, आमी आमचे MLA लिना आशिल्ले तेन्ना तेकाय सुद्दां एप्रोच करून तेका सांगलें, तेन्ना परत ते स्टार्ट केले, परत पयलें ते परत आतां बंद पडलेले, ते कामूय कंप्लीट जायना। आतां चडशें कितें जावपाक लागलें, थिंगा कॉन्ट्रॅक्टान आवडून रेंव घातलेले आनी कितें काडलेलें सगळें, म्हळ्यार प्लास्टरींग कंप्लीट जावना, म्हळ्यार टायल्स सगळे सगळे कोण काडून व्हरता, म्हळ्यार कोणाक पडून गेल्ले ना आनी बाकी नाका ते सगळे कामां भितर चालू जाल्ले। आतां सद्या आमकां कंप्लेंट ऑलरेडी पंचायतीन येयल्ली आसा। हांव कितें म्हणपाक पळयता, आतां आमची मिटींग आसतलो 20 तेजे उपरांत आमी तें इन्स्पेक्शन करतलो आनी आतां सद्या आमचे हांगासरलो MLA आंतोन वाज आसा तेकाय वचून पर्सनली आमी मेळटलो आनी तेकाय हे मॅटर सांगतलो कितें तेंच्या अंडर आसतलो काम कंप्लीट करून दिवपाचें। कित्याक हेजे पयलीं MLA एलिना साल्दाना तेणी तेजे अंडरान तें काम चलतलें पण तें कंप्लीट जावना। म्हाका सद्या आतां 15 वरां जावपाक प्रोजेक्ट स्टार्ट करून इतले धाकलेशे प्रोजेक्ट अजून कंप्लीट जावन, तेका लागून आमी आमचे ऑनरेबल MLA आसतलो कुट्टाळेचे तेका वचून मेळटलो, पयलीं आमी तेजे पयलीं इन्स्पेक्शन करतलो। म्हळ्यार पळयता मागीर 29 आमची मिटींग करल्या म्हळ्यार बिफोर 31st सो ती पयलीं इन्स्पेक्शन करपाचें प्लॅनिंग आनी बेगीन ते प्रोजेक्ट आमकांय कंप्लीट जाल्ले कित्याक बिलान तुमी पयलें आसा जुवारीनगर लोकांक लागून ते प्रोजेक्ट चालू केले मार्केट म्हणून, पण अजूनय ते मार्केट आमचे लोक सगळे रोडार बसून आपले हे विकतात, तांकां अजून ते प्रोजेक्ट कंप्लीट जावना। एक पाटी कंप्लीट जाल्यार पंचायतीच्या अंडर येतले, मागीर आमकां खबर आसतलो कशें ते मेंटेन करपाचें। एक पाटी पंचायती आमच्या अंडर दिला आमी ते सारकें मेंटेन करता। गोवा 365 खातीर हिरू महाले वास्कोच्यान।